नमस्कार आणि येवकार तुमका या पत्रकार परिषदेक शिक्षण खात्याशी संबंधित म्हणजे मुख्यमंत्र्याचे जे खाते आसा ताजे संबंधित ही पत्रकार परिषद आसा। एक म्हणल्यार जुनाच्या 1 तारखेक हांवें पर्सनली एक RTI मागिल्ले डिपार्टमेंट ऑफ एज्युकेशना कडच्यान। तातूंत भितर आशिल्ले हाऊ मेनी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स आर इश्यूड बाय डायरेक्टरेट ऑफ एज्युकेशन टू द हाई स्कूल्स इन गोवा फॉर फिलिंग अप द परमनंट पोस्ट ऑफ अंडरग्रेजुएट टीचर्स फॉर अ पीरियड ऑफ फ्रॉम 1st April 23 till 31st May 25. How many no objection certificates are issued by Directorate of Education to the high schools in Goa for filling up the permanent post of non-teaching staff for a period from 1st April 23 to 31st May 2025? Provide a copy of list of high schools for which no objection certificates are issued by Directorate of Education for filling up the permanent post of undergraduate teachers for period from 1st of April 23 to 31st May 25. Provide a copy of list of high schools for which no objection certificates are issued by Directorate of Education for filling up the permanent post of non-teaching staff for the period of 1st April 23, 31st May 25. So this we had asked for from the education department. ह्यो सगळी गजाली विचारिल्ल्यो। एज्युकेशन डिपार्टमेंटान इमिजिएटली 19/6 एक पत्र बरयलें आमकां अंडर राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्टाक रिप्लाय, आनी तातूंत भितर बरयलें तांणी The no objection certificates are issued to all high schools in respect of undergraduate teachers and non-teaching staff based on factors like enrollment of students of the particular academic year and the workload of the staff in the concerned school. The posts are also sanctioned or filled in the high schools on resultant vacancies created if any employee has superannuated from his/her services. Further, it is informed that the information desired is not limited to a particular concerned school institution which undermines the limit of your RTI application. म्हणल्यार एज्युकेशन डिपार्टमेंटान जे प्रश्न आमी विचारिल्ले ताका उत्तर दिवपाक सरळ सरळ न्हयकार दिलो। आमी मागिल्ले कितली इस्कॉलाक तुम्ही NOC दिला, कित्याक खंयचोय जर पोस्ट जर वॅकंट जालो टीचराचो वा नॉन टीचिंग स्टाफाचो, you have to ask the permission from Department of Education NOC no objection certificate to fill the post. आणि ही NOC येतगीरच जी खाजगी व्यवस्थापन आसा स्कूल मॅनेजमेंट आसा ती मुखाली प्रोसेस करपाक शकतात। सो ताणे हे उत्तर दिले। इमिजिएटली असेंब्ली सेशन आशिल्ले आणि असेंब्ली सेशनाक 3 आमदारांनी प्रश्न विचारिल्ले। एक आमदार आशिल्लो ऑनरेबल कार्लोस फेरेरा, ताणी प्रश्न विचारिल्लो furnish details of applications furnished by aided educational institutions for appointment of staff teaching and non-teaching in these schools for regular appointments against permanent vacancies in the last 5 years, and furnish details whether NOC was issued for such appointments on regular basis as requested or whether NOC was issued for appointments on contract basis. Furnish complete chart along with the copies of the applications along with the response of the department for the last 5 years. Whether any aided school not having the sufficient student pupil ratio was accorded NOC for appointment of staff in such educational institutions since last 5 years. Furnish details and the reason for violation of such rule if any. वो प्रश्न ऑनरेबल आमदार कार्लोस फेरेरान विचारिल्लो। दुसरो प्रश्न आशिल्लो गोवा फॉरवर्डाचे अध्यक्ष आणि आमदार विजय सरदेसाई हांचो। The taluka-wide list of government and aided schools across Goa with vacant teacher post, the date since each post has fallen vacant, whether a substitute teacher has been appointed and the steps taken to fill each vacancy. The copies of all applications received from aided schools since 2021 requesting permission to expand the school, increase the number of divisions or classes or increase the number of teachers along with corresponding file notings and action taken report. Whether the government has prepared any report regarding the decline in enrollment of government schools in Goa in the last 5 years. एक प्रश्न वेळेचो आमदार क्रूज सिल्वा विचारिल्लो, ऑनरेबल MLA क्रूज सिल्वा। Furnish copies of the annual data sent by the aided schools and higher secondaries about enrollment and teacher requirement in ABC format.
the list of schools and higher secondary schools that have requested for additional post of teachers and staff with name of the school, number of posts requested of each type. Furnish copies of sanction order NOCs to recruit teachers, staff on the regular or contract basis issued to aided schools and higher secondaries from April 2025 onwards till date. हे तिन्ही ऑनरेबल आमदारांनी हे तिन्ही प्रश्न विचारले बिकॉज सीधी उंगली से घी नहीं निकलती तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है म्हणे या असा म्हण आसा. सो जेन्ना हांव एक चेअरमॅन बी आसा स्कूल मॅनेजिंग कमिटीचो निराकार एज्युकेशन सोसायटीचो. हांव गोवा स्कूल मॅनेजमेंट असोसिएशन जे आहा ताजो कन्व्हेनर आसा एक्शन कमिटीचो. सो ह्या प्रश्नाक उत्तर दिलना म्हणटकीर हे 3 प्रश्न वेगवेगळ्या आमदारांनी विचारिल्ले. या तिन्ही प्रश्नांक ठराविक उत्तर एज्युकेशन डिपार्टमेंटान दिले. Whenever a vacancy results, it is filled by the government in case of government schools and by the school managing committee in case of government aided schools. NOCs have been granted to the schools as per entitlement. Whenever a vacancy results, it is filled by the school managing committee of the school after obtaining NOC to fill the same from the Directorate of Education. NOCs have been granted to the school as per entitlement for the academic year 2025-26. This is to Cruz Silva. The earlier one was for Tarnu Sarveda and the first one was for Vijay Sardesai. So या तिन्ही कडे डिपार्टमेंटान ताणी मागील ते इन्फॉर्मेशन दिल्ला की कितल्या स्कूलां भितर पोस्ट वेकंट आसात, रेग्युलर पोस्ट वेकंट आसात टीचराचे आणि नॉन टीचिंग स्टाफाचे, आणि ताणी कितले जाणांनी अप्लाय केले आणि कितले जाणां तुम्ही एनओसी इश्यू केल्यो हे उत्तर ताणी लिपोवन दवरला. मोशन घालून ताका आपोवपा जाय डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशनाक, कित्याक दिस इज ब्रीच ऑफ प्रिविलेज. ही हॅज फेल्ड टू सबमिट द इन्फॉर्मेशन सॉट बाय द एमएलए. एमएलए म्हणतो विधानसभेक जर प्रश्न विचारतर जाय जाल्यार ताजे उत्तर ताका विचारिल्ल्या प्रश्नाचे उत्तर तशा तशे दिवपा जाय. दिले जाल्यार ब्रीच ऑफ प्रिविलेज त्या ऑफिसराचेर मूव करपा जाता. आता हे कित्या म्हणटा, हांव मिनिमम 30 ते 40 स्कूलांची नांव सांगपा शकता, इन्क्लुडिंग माय ओन स्कूल. आय हॅव 5 परमनंट वेकन्सीज which are not given on permanent basis. प्रत्येक वर्सा लास्ट 4 वर्सां आमच्या सारख्या स्कूलाक जे गांवडोंगरी भितर स्कूल चलयता जय 95% स्टुडंट एसटी कम्युनिटीज आसा त्या स्कूला सुद्धा परमनंट पोस्ट ताणी दिल्ली ना. एक माझो हेडमास्टर प्रमोट जालो, त्या जाग्याचेर ताणी परमनंट पोस्ट दिल्ला लास्ट 3 वर्सां. एक टीचर रिजाइन जालो दुसरी स्कूला मागेल्या, तो पोस्ट दिल्ला. एक 2 प्यून आमचे एक्सपायर जाले, ते पोस्ट परमनंट दिल्ला. सो सगळीकडे फक्त टेम्पररी एंड कॉन्ट्रॅक्ट बेसिस पोस्ट दितात. अशी न्ही की म्हाका दिल्लो म्हणटकीर सगळ्यांक दिल्लो. जो आपल्या बरो, जो आपल्याले आयकता आनी जाचे कडच्यान हांव म्हणटा कितें सुट्टा आसा ताका ते, कित्याक अशा स्कूल मॅनेजमेंटाक तांणी पोस्ट दिल्ली आसात परमनंट पोस्ट भरपाक. पण कांय स्कूल मॅनेजमेंट आसात गोंया भितर, कितली आसात इन्क्लुडिंग माय ओन स्कूल मॅनेजमेंट, where they have not given NOCs to fill up the post on permanent basis. वो डायरेक्ट अन्याय कितल्याशा शाळा व्यवस्थापनाचेर जी शाळा चलयतात, आणि ह्यो शाळा आजकालच्यो न्ही. ह्यो शाळा म्हाका दिसता आमची शाळा 1939 स्थापन जाल्ली, 1939. म्हणजे यू कॅन जस्ट इमॅजिन अनदर 10-12 years आम्ही 100 years भागरा उत्सवी वर्ष मध्ये तरी आमच्या संस्थेचे. आमच्या स्कूलाचो रिझल्ट कंटिन्युअसली लास्ट 5 वर्सां खूपदा 100% आसा, आणि एकदा 97 ते 98% आसा, आणि क्वालिटी रिझल्ट आसा. At times more than 50% of our students have secured distinctions, more than 50% SSC चे भुरगे. अशा असताना जी स्कूला परफॉर्म करतात तांची परिस्थिती सरकार गव्हर्नमेंट हायस्कुला भशेन करपा सोदता, तांकां मारपा सोदता त्या मॅनेजमेंटाक. म्हाका कांयच लॉजिक समजना डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशनाचे ही उत्तरां अशे तरेन दिवपाक. ताणें क्लियर कट हांगा सांगपाक जाय आशिल्लें, गोंयच्या इतल्या स्कुलांनी परमनंट पोस्ट मागिल्ले, इतले स्कुलां सगळी क्रायटेरिया फुलफिल करता. बिकॉज परमनंट पोस्ट मागलो म्हणून असो दिवपा जायना. वर्कलोड म्हणून आसा, दे हॅव टू कॅल्क्युलेट द वर्कलोड. जेंगेलो वर्कलोड आसा
जेंचे कडेन सगळे क्रायटेरिया फुलफिल करता अशा कितली स्कुलांनी पोस्ट मागिल्ले आणि कितल्या स्कुलाक तुम्ही परमनंट पोस्ट दिले आणि कितल्या स्कुलाक परमनंट पोस्ट दिवना हाजो डेटा दिवपा जाय आशिल्लो डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशन. सो डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशन हॅज टोटली फेल्ड इन हिज ड्युटीज. ताका त्या पोझिशनाचेर रावपाचो अधिकार ना की या गोयच्या शाळा व्यवस्थापनाचेर असो जर तूं अन्याय करता जर जायत अशें. आनी हे खातें मुख्यमंत्री चलयता. सो मुख्यमंत्र्यान हातूंत भितर लक्ष घालपाक जाय इमिजिएटली. I had asked appointment with the chief minister around 8 months back. गोवा स्कूल मॅनेजमेंट असोसिएशनाच्या नावान 3 अजून पर्यंत अपॉइंटमेंट दिली ना आणि शाळा व्यवस्थापनाक सतोवपाचे हे काम चल्लां. आणि आय एम टेलिंग यू टिल प्रमोद सावंत बिकेम चीफ मिनिस्टर अँड द एज्युकेशन मिनिस्टर हाजे पयले खंयच्याच शाळेच्या व्यवस्थापनाक कोणा म्हऱ्याक वच्ची पडनाशिल्ले परमनंट पोस्ट आपल्या दी 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 म्हण सांगपाक भीक मागपाक. तुजो पोस्ट जर तयार जालो शाळा व्यवस्थापन एक पत्र बरयताले एज्युकेशन डिपार्टमेंटाक म्हाजो हो पोस्ट रिकाम जाला, म्हाजे कडेन इतले स्टुडंट आसात, इतली डिव्हिजन आसात, इतलो वर्कलोड आसा, म्हाका अमके टिचराचे पोस्ट आणि अमके नॉन टीचिंग स्टाफाचे पोस्ट ड्यू आसा ते दिवचे. 1 म्हयन्या भितर कोणा माऱ्या वत नासतना कोणाचो फावरमान नासतना हे पोस्ट अळंग पैकी एनओसी जाताल्यो सगळे स्कुलांक. Why this system is changed now? वो बदल कित्याक केला? चीफ मिनिस्टराक कित्याक हे लोकांले पोस्ट आडोवन दवरता आणि डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशन कित्याक हे पोस्ट आडोवन दवरता आणि स्कुलाचेर अन्याय करता हाजे उत्तर मुख्यमंत्र्याक दिवपा जाय. आणि चड करून डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशन हांव चॅलेंज करता. ताका जर हिम्मत आसा जाल्यार ताणें एक प्रेस कॉन्फरन्स घेवन सांगची की आपल्या सगळ्या कायद्या प्रमाणे जेणे उत्तर दिलं पळय हांगा एज एलिजिबल दे हॅव बीन गिवन परमनंट पोस्ट म्हण तेका प्रूव करता की देर आर सो मेनी एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन्स ताका ताणें दिल्लो ना. यू गिव युअर डेटा हाऊ मेनी स्कूल्स यू हॅव गिवन एनओसीज आणि हाऊ मेनी स्कूल्स यू हॅव नॉट गिवन एनओसीज. दोज हू आर इलिजिबल ते इलिजिबल असून सुद्धा तांकां एनओसी कित्याक दिल्लो ना हाजे कारण सांगपाची गरज आमच्या शिक्षण संचालकाचेर शैलेश झिंगडेचेर आसा. आणि हांव मागता ताणी जर हे अशेंच जर कर आमी सांगिल्ले हेजे मुखार हायकोर्टान वतले म्हणून आमी ह्या विशय घेवन ताणी जर हे अशेंच जर चालू दवरले आमचे मुखार हायकोर्टान वचपा शिवाय पर्याय आसपाचो ना. आणि सरकार जर कोर्टाचीच बाजू जर समजता ते मागीर हायकोर्टान तितले सुप्रीम कोर्टात वतले काय कित्याक तेंगे बोल्सांतले पयशे वतना आमच्या एक्सचेकराचो पैसो ते मोडटात आणि सुप्रीम कोर्टात चॅलेंज करतात. सुप्रीम कोर्टाक पयर एक थापट पडलो तेंकां इन वायल्ड लायफ सेंच्युरी त्या प्रकरणात तेंकां व्याघ्र क्षेत्रा खातीर एक थापट पडिल्ली आहा. पण ह्या सरकाराक लज ना. कितेंय जरी तेंचेर रिप्रिमांड जरी केलो हायकोर्टान आणि सुप्रीम कोर्टान तरी आसतना हेका लज ना आणि ते कायद्याची बाजू घेनात. हांव मागता ह्या प्रकरणात शैलेश झिंगडेन ताबडतोब जितले शाळा आसात आणि जे इलिजिबल आसात फॉर परमनंट पोस्ट ऑफ टीचर्स अँड नॉन टीचिंग स्टाफ हे आज आम्ही 12 तारखे आसात येत्या 30 सप्टेंबर पयलीं तेणे भरचे. आम्ही 5 सप्टेंबर डेडलाईन दिली पहिले टीचर्स डे. पूण हांव मागता 30 सप्टेंबर पर्यंत ताणें भरचे ना जाल्यार ड्रॅस्टिक एक्शन घेवची पडटली आणि त्याच बरोबर कोर्टाक वचचें पडटलें. ना हो नोकर भरतीचो घोटाळो आणि असे कमीत कमी हांव सांगता तुका 100 ते 150 पोस्ट आसतले वेगवेगळ्या इन्स्टिट्यूटां भितर गोंयभर 150 वयर पोस्ट आसतले. आणि तूं कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसाचेर दिता. कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसाचेर दिल्यार कितें जाता? कॉन्ट्रॅक्टाचो टीचर बरं तुम्ही सगळ्या समान न्याय लायिल्लो आणि जर सगळ्याकच कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसाचेर दिले जो टीचर आमचे कडेन रुजू जाता तो प्रत्येक दिसा जायरात पळोवपाक वतना खंय परमनंट पोस्ट आयला काय म्हणून. ही इज ऑलवेज इनसेक्युअर बिकॉज इट इज अ कॉन्ट्रॅक्च्युअल पोस्ट. 30 एप्रिलाक तो घर वचपाचो. सो तो सदांच त्यो परमनंट पोस्ट खंय येता परमनंट पोस्ट खंय येता ते पळयत उरता तो. तागेले हांगा शिकोवपाचेर लक्ष उरना. सेकंडली सी गव्हर्नमेंट इज कितले पयशे सारवार करते. कॉन्ट्रॅक्ट बेसिस मुळे सॅलरी कमी तेंकां 20% पयली डिडक्शन जाता आसता सॅलरी भितर. सेकंडली तुका बाकीचे सगळे बेनिफिट्स ना तेका जे दिवपा पडटा ते गव्हर्नमेंटान पेन्शनरी बेनिफिट्स बाकीचे सगळे बेनिफिट्स थोडे आपल्याला टिचराची 4-4 वर्ष जाली आता दे आर ऑन कॉन्ट्रॅक्ट. सो 4 वर्सांचो ताका पेन्शनरी बेनिफिट जो ताका मुखार मेळपाचो तो गेलो ते गेलो. सो दे आर डिनायिंग दीज रायटफुल तेगेले कितें आहा पळय ते डिनाय करता. पयर एक सुप्रीम कोर्टान रुलिंग दिला ऑन गुजराताच्या प्रश्नाचेर जंय कॉलेजीतले प्राध्यापक कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसाचेर 30,000 दवरिल्ले
ताणी सुप्रीम कोर्टान कितें म्हणलां की समान काम समान वेतन. जे काम तू करता एकट्याक तू 5 रुपया, दुसऱ्याक 3 रुपया आणि तिसऱ्या 1 रुपया दिवपाक शकना. तुम्ही त्या सगळ्याक समान दिवपाक जाय. म्हळ्यार जो परमनंट स्टाफ आहा पळय आणि दुसरो कॉन्ट्रॅक्च्युअल स्टाफ जर समान काम करता, तितलेच काम करता जाल्यार तेकाय बी तितलोच पगार दिवपाक जाय. हे सुप्रीम कोर्टान गेल्ल्या आठवड्याक एक निर्णय दिला. दिस कॅन बी इझिली सायटेड हियर बिकॉज दिस सायटेशन इन हायकोर्ट इज इझिली व्हॅलिड. हे साईट करून सुद्धा आमच्यानी केस घालूं येता. पण सुज्ञास अधिक सांगणे न लगे म्हणटा तशें हांव मागतां की हांकां मातशी तरी ट्यूबलायट पेटतली गेली. हांच्या तकलेक थोडो तरी प्रकाश पडटलो. जो शैलेश झिगडे डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशन आहा ताज्या तकलेक थोडो तरी प्रकाश पडटलो आणि तो ह्यो सगळ्यो शाळा वेवस्थापनाच्यो परमनंट पोस्टा खातीरच्यो ज्यो फायली आसात तो क्लियर करतलो आणि सगळ्यांक एनओसी दितलो अशी आमची अपेक्षा आसा. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.